आयज ZP इलेक्शनाचे जे कॅम्पेनीक ऑफिशियली स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत जे कॅन्डिडेट आमचे कडेन आसात जी मोगो पक्षाचे कॅन्डिडेट माई तारा हटपटकर तशेंच आमचे आमदार माझे वांगडी पंच आनी जमिल्ले सगळे ग्रामस्थ जाला आमी आतां तुमचे कडल्यान जो आयज आमी नाल्ल दवरून मोरदाई देवीक जो नाल्ल दवरून आयच्यान जे प्रचाराक सुरवात करतात सो हांव मागता लोक मोरजे लोकां कडेन तशेंच मांद्रे जावं चोपड्या आगारोडा कडेन की मागीर आतां तुमकां सांगलां की डेव्हलपमेंटाचें जे तेंचें विजन आसा कारण ती डेप्युटी सरपंच जाल्या तेचे मिस्टर सरपंचान गेला पळय आतां सद्याची ती पंच आसा सो तिची फुडची वाटचाल जी आसा जी ZP आनी तेजे जर ती ZPच्या कामाचें जे विजन जर पळयलें कारण आमदारान सांगलां तशें की आमदाराची जे उदरगत संस्था आसा तशेंच मोगो पक्षाच्या अंडरची कामां गेली 3-3.5 वर्सां कारण तुमी पयलें आसतलें स्पेशली हांव थोडेशे हायलायट करूंक सोदता जे विशय रस्त्याचो मागीर तो विशय आसूं कारण जो हॉट मिक्स कार्पेट थोड्या काळाक आमकां लेट जालो खरो पूण गेली 12-13 वर्सां ते हॉट मिक्स कार्पेट मोरजे केन्ना जाल्लेच ना मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय जालें ना आयज जर चोपड्यासून तुमी मोरजे येता तो रस्तो पळयत जाल्यार तुमच्यान सुशेगाद कम्फर्टेबल येवपाक जाता तशेंच उरलेले रस्ते आमचे कामां चालू आसात बेगेंतल्या बेगीन जातली तशेंच हांव मागता की आमदाराचे जर हात बळकट करतले जाल्यार तुमी ZPक आमकां निवडून दिवप कारण 3 टायर्स आसा आमच्या गोंयांत सो ZP पंचायत आनी आमदार सो तिगांयनी मेळून तेन्ना डेव्हलपमेंट वांगडा आमी एकटे कडेन येतले आनी करतले पळय तेन्ना तो डेव्हलप हांव आतांच मागीर कॉंग्रेच्युलेशन त्या दिसाय म्हटलां हांवें फॉर्म भरतना आनी आयज ऑफिशियली आमी प्रचार तिचो चालू करता सो हांव मागता लोकां कडेन मोरजेचे तशेंच चोपड्या आगारोड्या तशेंच मांद्रेच्या लोकां कडेन मागता कारण ज्या पद्दतीन मोगो पक्षाचे आनी भाजप सरकारचे जे काम आसा सेंट्रलाक आसूं गोंया गव्हर्मेंटान आसूं आनी जेन्ना एक महिलाक आमी फुडें काडटा नारी शक्ती जेन्ना आमी म्हणटात कारण तुमी आमच्या फाटल्यान पयलें आसतलें जितकी महिला आसात तितकी महिलांक जेन्ना आमी फुडें व्हरतले तेन्नाच आमकां अशें दिसतलें की आमचो गांव राज्य स्टेट जे कितें आसा पळय ते सगळे फुडें वयता कित्याक फुडलें पावल आमी मारता सो आयज हांव जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक उबें रावला आनी आयज आमची सुरवात आसा मोरजा आईचें दर्शन घेतलां आनी आयच्यान आमी हांगा सुरवात करता दीस थोडे आसात हे दीस थोड्या दिसा भितर आमी सगळ्या कडेन घरा कडेन वचून सोंपयतले म्हाका खूब बरें दिसलें सगळीं हांगा आसात महिला आसात सरपंच आसात प्रत्येक पंचायतींतले सरपंच म्हाज्या बरोबर आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका अशें फुडें काडलें की तूं एक समाजान काम केलां आनी गरज आसा समाजा खातीर हे हेतून हांव उबें राविल्लें आसा आनी हांव पंचायतीन निवडून आयल्या उपरांत जशें म्हाजे मिस्टर सरपंच आसले तेच्या पावलार पावून हांवें काम केलें आनी समाजात काम करतना प्रत्येक घरा कडेन वयतना समाज कार्य म्हणटा तशें करतना लोकांची तळगळ लोकांचे प्रश्न हे हांवें खंय तरी पळयलां आनी म्हाका तेंचे दुख्ख ते सदांच म्हाजें दुख्ख समजून तेंची हांवें समस्या जाणून घेतल्या आनी फुडें सरलेले आसा तेच खंय तरी म्हाजें एक म्हाका देवान पदरान कशें एक हें दिल्लें आसा तेच बरोबर आमचे आमदार जीतबाई तेजें सुद्दां ह्या 3 वर्सां बरेंच काम आसा त्या कामाचेर तेजें कितलें काम आसा हें आमी पेडण्या पळयल्लें आसा हांगा पळयल्लें आसा जेका हांव फोन करता जेची म्हाजी वळख आसा ती सगळीं सांगता आमी जीतबाई आसा थंय आसा जीतबाई आसतना तुका कसलोच भंय ना आनी म्हाका खूब म्हणजे म्हाका पुराय खात्री आसा की हांव निवडून येतलें आज त्रिवेणी संगम जो आज असो तो भाईन एक जाप भगवतीच्या भगवती पेडण्या त्या देवळात तारा हटपटकर एका तिकीट दिली आणि MG पक्षाचो एक कॅन्डिडेट महिला शक्तीकरण म्हणून एक दाखवून दिला गुप्ते गुप्त हे असं काम करणारे एकमेव आमदार जीत आरोलकर ह्यांच्यानी ज्या काम केला तर न भूतो न भविष्य हे असं काम ऑन द स्पॉट करून महिलांक एक करून महिलांक एका हाडून त्यांचा शक्तीकरण करून तारा भाऊसाहेब हटपटकराक त्यांनी MG पक्षाची तिकीट दिली ज्या टायमार त्यांच्यानी अभिनंदन करता त्यांचे कौतुक करता आणि अशा कार्यक्रमाक त्यांच्यानी जे वचत रोड केल्यात कोणाची घरां बांदून जाता तांकां घरां बांदपाक त्यांनी वाव दिला आदले भाडकार हेनुची शिवाय बांदत शकनासले रिपेरींग करनाशिकले ती रिपेर करपाक त्यांनी ताकद दिली आणि बिडो मामलेदार कलेक्टराक मी सांगल्याशिवाय कोणाची कंप्लेंट करूंक जायना ही तिणी गवाय घेवन आज मामल्यातली घरां चकचकीत करून दाखयल्ली आसा
आयज आमी सत्पुरुश मोरजे देवीक पांया पडून नाल दवरून प्रचाराची सुरवात केल्ली आहा. आमी घरोघरी वचपाच्या आयच्यान सुरवात केल्ली आहा आनी ती आमी मोरजे गांवांतल्यान केल्या. खूब बरें दिसता की मोठ्या प्रमाणात मोरजी गांवची आमची स्थानीक हांगासर येयलेले आहात. आमच्या बरोबर पंच मेंबर पवन मोरजे तसोच पंच मेंबर स्वप्नील शेडगांवकर हे आमच्या वांगडा आसात. इतर पंच मागीर जॉयंट जातले खंय खंय काही कामाक लागून गेल्यात. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आमचे तारामाईक की तेंच्यांनी जे इनिशिएटीव घेतला म्हणजे समाजान कार्य केला इतलं ते आयज खंय तरी तिका फळ मेळ्ळें आनी ती उमेदवारी मेळ्ळें आनी डेफिनेटली मोरजाय देवीच्या आशिर्वादान ती निश्चितच विजय जातली. कित्याक जो क्रावड जो सपोर्ट आमी पळयतात तेतून कळून येता की विजय ही निश्चित आहा. आनी तेका लागून सगळ्यां कडेन मागता परत एकदा की आमी फुडलो विचार करपाक जाय. जो 3.5 वर्सां जो हांवें प्रोग्रेस केला मांद्रे मतदारसंघा खातीर तेचेर विचार करून फुडली 1.5 वर्स उरला ते फुडलो प्रोग्रेस आमकां फुडें व्हरपा खातीर म्हाजे हात घट करपा खातीर ताकद आनीक वाडोवपा खातीर तारामाईक तुमी निवडून दिवपाक जाय. मोगो पक्ष जे मोगो पक्षाचे उमेदवारीचेर ती बसल्या त्या उमेदवारी सगळ्यांनी शिवाचेर येता ते 20 तारखेक शिवाचेर मत मारून भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचें.